जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 22:7 वोड 40 ते 53. ही उतरां आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो क्रिस्त. पूण हेरांनी म्हणलें, क्रिस्त गालिल्यांतलो येवपाचो ना अशें न्हय. क्रिस्त दाविदाचे संस्थींतलो आनी दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगिना. अशी तांचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार मुखेल याजकां आनी फारिसेवां चडशीं परतून गेले. हांणी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी ताका जबाब दिलो, तुमी फसल्यात कितें? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर बाबाट दवरलेलो म्हूण आसा. पूण ही जात शास्त्रांची वळख नासलोली, शिराब पडलोली. ताचे मदल्या एकल्यान जेजूची आदीं आयलो त्या निकोदेमान ताका म्हणलें, एका मनशाचें पयलें आयकल्या बगर आनी तो कितें करता ताची वळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत? तांणी म्हणलें, तुमी बी गालिलेकार कितें? चवकशी करून पळय, आनी एकलोय प्रवादी गालिल्यांतलो उपजना म्हूण तुका कळोन येतलें. ते आपआपल्या घरा परतले. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.